सर तुम्ही कंप्लेनंट नेमको इश्यू कितें आनी सद्या हांगासर पंचायत जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येयली नेमकें कितें आन्सर मेळ दिला कितें आमी पयल्यान गेट हे लॉक मारले म्हणून तेन्ना कळ्ळें आमकां हांव आयता बुधवार हे करता पांय पडपाक येता आनी कंटिन्यू जाता आमचे रोड आसा तेन्ना तत्पूर्ण पंचायतीक केलें इन्फॉर्म केलें ते क्लियर करून सो आतां पंचायतीन कितें सांगलां जालें क्लियर करता न्हू केला न्हू आतां क्लियर करता म्हटलां ओके तेच हे दिलां आमकां क्लियर करून दिता क्लियर केला आतां पळय खंयच्या देवस्थानाचें आहा तें काजरेश्वर काजरेश्वर देवस्थान जाग्या वयलो काजरेश्वर सर आयज तुमी स्वता कंप्लेनंट आहा आनी हांगासर पंचायत बॉडी फूल येयलेली इन्स्पेक्शन नेमको सर हांगासर इश्यू कितें म्हणून जाला मॅटर कितें आमची आवय बापूय सगळीं जाणटेली हांगच्यान येतालीं अशीं येतालीं आनी देवाक एक उजवात लायताली ती आतां आमकां लांग मेळना हे सगळें गेट घातल्या ब्लॉक केला आमकां बरें दिसना आनी कॉल करता थंय ते बरें दिसना आमी केन्नाय आमरेचे येवन हांगा देवाक पांयां पडून दिवो लायता ते आमकां लांग मेळना म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करूंक गेली की आमकां भितर वाट सोड रोड घालता आमी पेवर्स हांगासर पंचायती तर्फे केन्ना घातलेले गेल्ले 10 वर्सां जाली प्रॉपर्टी कोणाची आहा सद्याक प्रॉपर्टी आहा ही देवाक सोडूंक जाय मात आतां सपोज हांवें प्रॉपर्टी घेतली आनी देवाक सोडिना आतां कितेंय केलें हें जावचें ना देवाक दिल्लें देवाक हें दिवपूच जाय आनी तें हें घातलेलें आहा न्हू अच्छा पण जेन्ना पेवर्स वगैरे सगळे घातले तेन्ना जे ओनर आहा कोण हांगासर तेंच्यांनी ऑलरेडी एनओसी दिल्ली तांकां एनओसी दिली मग तेंच्यांनी पयलीं पीओसी घालतानाच आडोवंक जाय आसलें न्हू बाबा हांगा काय करनाका आमचो जागो तो तुमकां सोडूंक ना तेन्नाच सांगूंक जाय आसलें न्हू तेन्नाच क्लियर जातलें आसलें न्हू ते उलोवंकूच तयार ना आनी आतां गेट घातले आनी लॉक मारला तें बरें न्ही आमकां जाणटेल्यांक जांकां आमी येवन केन्नाय पांयां पडोंक वयता आमकां त्रास जावंक जायना म्हणून आमी ल्हानाचे व्हड हांगाच जाले हांगाच खेळटात येता हांगाच घातले आमी आतां तुका निकाल घालतलो कित्याक सर सायड बॅक प्रॉपर्टी खंय तरी एनक्रोच केल्ली दिसना येता त्याच्या बद्दल कितें म्हणटा आमी एक्शन घेतले जे पळयता चॅक करता सगळे आनी हें करता टोटल वाट कितली आहली जेन्ना हांगासर पेवर्स घातलेले तेन्ना एक्झॅक्ट म्हाका पूण पेवर्स तितलीच आहा because legally we have left 1 meter from our home. That's a legal way that you should be leaving that place. तुमी हांगासर सायड इन्स्पेक्शनान येयलेले आहा नेमकं हांगासर सद्या इश्यू सद्या कितें आहा इश्यू काय ना व्हडलो की हांगा देवाक पांयां पडपाची वाट आहा काजरेश्वर देवस्थान हांगा फाटल्यान सो त्या लोकांक हांगासर पांयां पडपाक जाय आसले आनी ती थंयसर एक फुडल्यान गेट घातल्या ती ब्लॉक आसली ती ओपन केल्या आनी केल्या आनी हे वाटेक सगळे पेवर्स घातलेले आनी जे प्रॉपर्टीचे ओनर आहा न्हू तेणी एनओसी दिल्ली पयलीं पंचायतीक एक 8-9 वर्सां पयलीं हें केल्लें पंचायत फंडासून ताका पेवर्स घातलेले पंचायत फंडांतल्यान घातलेले एनओसीच रेकॉर्ड आहा सद्या पंचायती चॅक करता पंचायती ही तुमची मात सारकी वाट न्ही वाट थिंगा यॉल केम विथ द परमिशन y'all did it y'all requested us for the place no y'all requested this is not your original place put it very clearly पंचायती तर्फे पेवर्स हांगासर कितले वर्सां घातलेले long back no not 10 years when I was in college please not long back 6-7 years सो सद्या हांगासर फक्त इन्स्पेक्शन आयलें की वाट ही सद्या ब्लॉक आहा म्हणून ब्लॉक हा मातशें ओपन करची कित्याक फाल्यां सकाळीं हांगासर लोक हांगासर सगळो येवन गेट घातल्या लॉक घातल्या म्हणटा फक्त पांयां पडपाक जाय आनी व्हडलें कांय ना इश्यू फक्त देवाक हांगा पांयां पडपाक ही इल्लीशी वाट जाय इन्स्पेक्शनाक येयलेले आहा कितें म्हणून सद्या इश्यू आमकां कंप्लेन आयिल्ली आहा ऑन 13/4/2023 निकांत साळगांवकर एंड अदर्स तेजेर ते बरयले आहा रिगार्डींग ब्लॉकेज ऑफ एक्सेस म्हणून सो जेन्ना कॉल लेटर काडले पंचायतीन तेन्ना ओपोनंट पार्टी येवन आसली सो मागीर कॉल लेटराचे हेजेर आमी डिसिजन घेतले सरपंच आनी बाकीचे जे 5 मेंबर्स आसले तेंच्यांनी डिसिजन घेतले की इन्स्पेक्शन फिक्स करचे अलॉंग वीथ पुलीस प्रोटेक्शन सो तेजे प्रमाणे आयज हांगासर हाजीर आहा ओपन करून पळयले जाल्यार हांगा सगळे दटी आहा आनी पेवर्स हांगासर चेकर टायल्स घातले पंचायतीन अशे क्लेम्स आसा फ्रॉम माय मेंबर्स सो ते म्हाका वेरीफाय करचे पडटले दॅट आय वॉज ऑल्सो नॉट अवेर सो हे फायल पंचायतीन वतले आनी काडटले